सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वासाप. दाविदान सावलाक म्हळें, त्या फिलिस्तियाक लागून कोणेच धैर्य सांडचें न्हय. तुजो सेवक वचून ह्या फिलिस्तियाकडे झुजतलो. पूण सावलान दाविदाक जाप दिली, ह्या फिलिस्तियाशी वचून ताचे कडेन झुजोंक तुज्यान जावचें ना. तूं आजून एक भुरगो आनी तो आपल्या तरणाटपणांतावनूच एक झुजारी. दाविदान फुडें उलोवन म्हळें, ज्या सर्वेस्परान म्हाका शिवाच्या आनी आस्वेलाच्या दवल्यांतलो वाटयला, तोच सर्वेस्पर ह्या फिलिस्तियाच्या हातांतलो म्हाका वाटयतलो. सावलान दाविदाक जाप दिली, वच, सर्वेस्पर तुजे सवे आसो. ताणें आपलो दांडो हातांत घेतलो, वाळांतले सुळसुळीत 5 फातर विंचले आनी ते आपल्या गवळ्याच्या पोत्यांत घाले. उपरांत हातांत एक गोफीन घेवन तो फिलिस्तियाशी गेलो. फिलिस्ती दाविदाशी येत रावलो, ताचे फुडल्यान ताचो डाल वाहक चलतालो. फिलिस्तियान दाविदाचेर नदर घालून ताका देखलो आनी ताची बेपरवा केली, कित्याक तो आजून तरणाटो आसलो, तामसो आनी सुंदर रुपाचो. फिलिस्तियान दाविदाक म्हळें, एक दांडो घेवन तुवें म्हजेशी येवंक हांव कितें एक सुनेवें? आनी ताणें आपल्या देवाचें नांव काडून दाविदाचेर शिराप घालो. आनी ताका म्हळें, ये म्हजेशी आनी हांव तुजें मांस आकाशाच्या सुकण्यांक आनी रानवट मोनजातींक खावंक दितां. दाविदान ताका जाप दिली, तूं म्हजेशी थालवार भालो आनी बर्ची घेवन आयलाय, पूण हांव तुजेशी दळबरांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयलां. इस्रायेलाच्या फौजांचो देव तो, आनी तुवें ताका सवाल घालाय. आज सर्वेस्पर तुका म्हज्या हातांत घालतलो. हांव तुका जिवशी मारतलो आनी तुजी गोमटी कातरतलो. ह्याच दिसा हांव तुझें मोडे आनी फिलिस्तियांच्या सैन्याची मोडी आकाशाच्या सुकण्यांक आनी रानवट मोनजातींक खावंक दितलो. हे परी इस्रायेलाक एक देव आसा म्हूण सगळे पृथ्वेक कळीत जाताले. त्या भायर सर्वेस्पर थालवारीन आनी भाल्यान जैत दिना म्हूण हांगा एकठांय जाल्ल्या सगळ्यांक कळीत जाताले. कित्याक सर्वेस्पर झुजाचो धनी आनी तो तुमकां आमच्या हातांत घालतलो. फिलिस्ती परतून फुडें सरून दाविदाशी येवंक लागलो तेन्ना दाविदी फौजे मदलो तुर्तान भायर येवन फिलिस्तिया कडेन झुजोंक धांवलो. ताणें आपल्या पोत्यांत हात घालो, एक फातर भायर काडलो आनी तो आपले गोफिनेंत घालून फिलिस्तियाच्या कपालार मारलो. फातर ताच्या कपालांत रोमलो आनी तो वमतस धरणीर शेवटालो. अशें दाविदान एके गोफिनेन आनी एका फातरान फिलिस्तियाचेर जैत वेले. दाविदाच्या हातांत थालवार नातली जाल्यारी ताणें त्या फिलिस्तियाक मारलो आनी ताचो जीव काडलो. उपरांत दावीद धांवलो आनी फिलिस्तियाचेर उबो रावलो. ताणें ताची थालवार धरली, ती पोत्यांतली भायर काडली आनी ताका जिवीशी मारलो. उपरांत ताणें ताची तकली कातरली. आपलो पराक्रमी मानाय मेल्लो पळोवन फिलिस्ती पळोवन गेले. देवाचे उतार हे. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू परत्यान एक फावटी सिनेगोगांत भितर सरलेल्या वेळार थंय आकुडलेल्या हाताचो एक मनीस आसलो. तेणें साबाता दिसा जेजू काय ताका बरो करीत गाय म्हूण पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक म्हूण थोडे जण फारोत करीत आसले. जेजू आकुडलेल्या हाताच्याक म्हणालो, उठ आनी मुखार ये. उपरांत थंय आसलेल्या लागीं ताणें विचारले, आमचो कायदो साबाता दिसा कितें करूंक फरमायता, बरें करूंक की वायट करूंक, एक मनशाचो जीव वाटावंक की जीव काडूंक? पूण ते वगेस रावले. तवळ रागान ताणें तांचेर आपली नदर भोंवडायली, कित्याक तांच्या काळजाचे धारुणये खातीर तो खंतीभरीत जालो. आनी आकुडलेल्या हाताच्याक, तुजो हात लांब सोड म्हणालो. आनी त्या मनशान तो लांब सोडलो आनी ताचो हात सारको जालो. तितल्यार फारिसेव भायर गेले आनी हेरोदी पक्षेच्या जना सांगी मेळोन जेजूक कसो लगड काडचो म्हूण मतलब करूंक लागले. देवाचे उतार हे.